बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागीवंत फ्रांसीस सावेराचे पोरबेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रेलिकाचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आयज पवित्र सभा बागीवंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदुताची परब आमी संबरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोडून काडूंक जेजू सारकेले गोवली आमी. बागीवंत आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो गोवली जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशांक पोरगोटूंक बागीवंत आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण फावो जालें ताका. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गोवल्याच्या काळजा सारकेले गोवली जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवून आमी जेजू सारकेले गोवली जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक बागीवंत आंद्रे आनी बागीवंत फ्रांसीस सावेराचे मजतीन ह्या मिसा संबरमणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या पवित्र मिसाची भेटेंत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आनी दूख धरून आमच्या पातकांची देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकूट करूं, सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर्वोदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा देवाचे शिडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भो व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गोवळी जावंक जेजून विचून काडलोलो बागीवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो.
ताचे विणवणेन आमकां सोगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बोळ दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजान थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजान थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कोदीस लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावात दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्यार शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट कशें कोत्तले. आनी पवित्र पुस्तक तेच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितली सोबीत पूण बरी खबर सगळीच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटला ते कोणें सोत मानला. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडूंक भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. दुबावा विरेत कारण शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावून जातलो. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो तालो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हातांचे काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकुंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमीचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावुया. सोमी म्हणटा म्हजे फाटल्यान यात आनी मनशांक दोत्तात असले खारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो.
Mesmo तुमचे सोवे आसू Mateva pormone Gesù Christa ce shuvotoman Mój matka सोम्या Galileaच्या दोर्या देगेत चलतना जेजून दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यान जाळां मारताले ते देखले ते कारवी आसले ताणें म्हणलें मोशे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो आनी रोखडेंच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले आनी तुंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे Błagani Tuka Chrysta. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारके गवळी आमी जावुया आमचे भाशेन ही संवसारी यात्रा चलता आसतना जेजूक कोणूच सांडलोलो नाका आसलो आनी ह्या पासत तो वायटाकारांक पातक्यांक पिडेवंतांक लागीं हाडटालो आनी लागीं रावतालो तूं केन्ना तरी सांडलाय इफ यू हॅव नॉट लॉस्ट then you would not understand what it means to be lost. Burgo Jesu देव तेंपलांत बापाची कुशी कोत्ता कोत्ता शेणलो There are a lot of people who get lost while doing good things, and there are a lot of people who get lost by doing bad things. पूण फ्रांसीस बरो एका बऱ्या गराब्यान तत्वांनी वाडलोलो पूण ताजें मन वेगळेंच ताका आपूण एक व्हडलो जावंक तो सपन येतालो He wanted to be great. God wants us to be great because we belong to Him. He continues to work for our good. पूण देवाक जाय आमी सगल्यांनी एक बरें जिवीत जियेल्लें He wants us to live a purposeful life. मोगाच्या बाबा भयणीनो फ्रांसीस आपल्या इतल्याक आसलो तेन्ना शुभ वर्तमानाच्या उतरांनी इनास लॉयलान ताका जागयलो आनीक ताका म्हटलें फ्रांसीस कित्याक उपकारता वो आख्खो संवसार जिखून आनीक इबाडून तुजो आत्मो Francis was a good soul, but God had a different plan for him. आयज आमी भागिवंत आंद्रेची खबर करता जुवांवाचें शुभ वर्तमान भागिवंत आंद्रेचें जिवीत आमकां हे भाशेन उक्तें करता तो जुआंव बावतिस्ता बरोबर चलता आसतना जुआंव बावतिस्तान ताका सांगलें ओ देवाचो मेंढरो आनीक ताचो पाटलाव केल्ल्या वेळार ताणें म्हटलें गुरुजी तूं खंय रावताय सो जीसस सेड कम एंड सी यो आनीक पळय आनीक ती आख्खी
सांज आनीक रात जेजू बराबर साल्ल्या उपरांत जुवामाचे शिव वर्तमान म्हणटा सकाळीं भोव सकाळीं तो उठलो आनीक पोत्तून आपल्या बाबा सरशीं धांवलो आनीक म्हणलें आमकां मेसियास मेळ्ळा. वी हॅव फावंड द लॉर्ड. आनीक शिव वर्तमान म्हणटा ताणें पेद्रूक जेजू सरशीं व्हेलो. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमचें जिवीत जियेतना असलो हुस्को आमकां आसूंक जाय. आमकां फावो जाल्लें बरेपण आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवंक हेंच जावन आसा सर्गीचें राज. पूण जेन्ना मनीस मागण्यांक वेळ दिना, देवाची कुशी सोदून काडिना, आपल्या वाद्याचो जाता, दारूण काळजाचो जावन देवाची कुशीक दवरता, तेन्ना तो जिवितांत सांडटा. आयच्या दिसा नियाळ करता आसतना हांवें म्हटलें, इफ इट वॉज नॉट फॉर सेंट इग्नेशियस, वूड सेंट फ्रांसीस झेवियर स्टील बी अ प्रिस्ट? If it was not for Saint Andrew, would Peter still follow Christ? क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या सरभोंवती आमी विस्त मारल्यार जायतीं मनशां शेणल्या. गरीबसाणीक लागून वो तांचो कोणें फायदो काडला म्हणून, ओ विकारी वखदाक आनीक हेर बुलोवण्यांक भुल्ल्या म्हणून तांचे सोबे आमीच बरी गोवळी जायना जाल्यार कसलो फायदो? हाचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. ताचेर विस्वास ठेवतात तीं सगलीं केन्नाच लोजेक सांपडची ना. ताचेर विस्वास ठेवता तीं सगलीं प्रमाणीकपणान वाडटलीं. हांव ताका मान कोत्ता तीं सगलीं थारोण जोडटलीं. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी बरी आमकां प्रमाणीकपणान वाडूंक देव आदार कोत्ता, तशें आमी दुसऱ्यांक आदार करुया. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू बरो गोवली. हो बऱ्या गोवळ्याचो हुस्को आमचे वरवीं तो चालू दवरीत आसा. देवाचें उतर आमच्या पावलांक एकूच वाड जावं दी. ह्या उतराक लागून करमचंद महात्मा जावंक पावलो. ह्या उतराक लागून न्यूटन संवसाराक न्यूटन्स थर्ड लॉ दिवंक पावलो. ह्या उतराक लागून थॉमस एडिसनाच्या मायन थॉमस एडिसनाक एक व्हडलो सायंटिस्ट केलो. When the world rejected him and the school sent him home, आपल्या पुताक साणूक दिवंक ना, पूण ताका सांबाळून व्हेलो. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, haven't you heard or haven't you read that God writes straight on crooked lines? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. That is what Saint Francis Xavier did. That is what Saint Peter did. That is what saints did. And in all ways they submitted themselves to the Lord. And God made their paths straight. San Paulo Timothyक बरोवन अशें म्हणटा, do not conform yourself to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, let us create a healthy mind. आमच्या मोतींत कोणाचो राग आसा जाल्यार, आमची चिंतनां वायट आसा जाल्यार
ती शुद्ध करूंक वावरुया. जेजूचो पाटलाव करतना जेजूचे भाशेन बरो गोंवळी जावंक वी हॅव टू हॅव अ गूड मायंड एंड अ क्लीन हार्ट. आमच्या जिवितांत वयर सकला जाता तेन्ना आमी कितें करता, आमी कितें म्हणटा, आमी कशीं वागता तें गरजेचें. फ्रांसिसा भाशेन जेजू सारको गोंवळी जावंक उस्क्यान भरून बोरवासो शिंपडावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. ह्या संवसारांत आमी सांडटाव तेन्ना आमकां दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज. पूण ह्या संवसारांत आमी स्वर्गीचे वाटेर आसाव आनी स्वर्गीच्या ठिकाणांक पावूंक ह्या संवसारांत सांडटाव तेन्ना ओदीक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी देवाक उबारुया. देवाचो आदार सांगात राखण आमकां मागुया. आमच्या पाप साहेबान, भीष्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलें गवळीक मुनियारपण पाळटना सगल्यांचो आनी भोव करून जेजू ताईं पयस गेलेल्यांचो ओदीक हुस्को दवरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य एक धंदो वो वेवसाय म्हूण समजना जावंक आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेन जिखून येवपाचें मन दवरिना जावंक, पूण सेवेच्या मनान आपलें कार्य पोरजेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारान घालूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बागियोंत आंद्रे आनी फ्रांसीस झेवियर जेजू बऱ्या गोंवल्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिपडावंक वावुरले. तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्या जिवितांत आमी कोणाकूच भायराय नासतना पूण चुकलोल्या आनी सांडलोल्या सोवे ओदीक मोगाचे, दोयेलायेचे आनी बोगसोण्याचे संबंद बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. देवा आमच्या बो मोगाळ बापा, तुका सांडून आमी पयस वेताव आनी सांडटाव तेन्नाय तूं आमची जोतोन करताय. आमची काळजां बदलून सारकी नवी कर आनी ओदीक व्हडा विस्वासीपणान तुजी भोक्ती करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. Yadi somor pida, amchi mora somor buya, agmi kuno doya korta, anza amchi doya koya.
Jadnik taka rozpytojta, ami amci żin pytoja. Risaro koto kotita, biją kami jak Izraja. म्हज्या भावां भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सोर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता हांव, त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललोली ती देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी भरों. हे परी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणाक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो हिंड तूं कोदींच सांडिनाय, पूण भागिवंत धर्मदुतां वरवीं निरोंतोरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक, तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावडताचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रित्मेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवून बापा, फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या बिस्म साहेबा, सिमांव आदारी बिस्म साहेबा आनीक सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवंत सुजे, भागिवंत फ्रांसीस शावेर, भागिवंत आंद्रे, भागिवंत दोरमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकंतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणीं बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक घेवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated
in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपटिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
बाबा भयणीनो, जिव्या जेजूक ह्या वेळार आमी शेवला, आमकां तो कुरपेन भरता, आमकां तो देण्यांनी भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी आमच्या ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. बापा, धर्म दुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन भरोन आमच्या भावां भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलल्या फादर पीटर सायमन मास्कारिनस आनी प्रवचन करतल्या फादर नोएल मिनेझीस हे सिओलीच्या डिनरीच्या आमच्या यादनिकांक आमचे दिनवास, तशेंच सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, आमच्या गायन मंडळाकूय आमचे खेरीत दिनवास. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन थिंगासोर आमी पेंडॉल घातलेलें आसा. आमचे यात्नीक भाव थंयसर आसात. तुमी थंय वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयचो नोवेनाचो दीस यादनिकांक आनी संस्कारलोल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटूच सांजे 3:30चे मीस आमचो गवळी बाब समोर उमतलो. सोत्राय दवरची. आयज सांजे कुमसारा आसची नात. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयता जे मराठी भाशेन आसतलें. डिसेंबराची 2 तारीख संस्कारलोल्या ओस्तोऱ्या पासोट भेटयलोलो दीस. त्या दिसा खेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजेच्या आदेसा तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाचीक मीस 10:30 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें. दोनपराय मीस आसतलें 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतींत आनी एकामेकाच्या मोगान जियूंक तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपल्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक उबारच्यो. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासर तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वागाणटाव. आमेन. Ora cura,